गोय सरकारान दिल्ल्या आदेशाप्रमाण नवे शिक्षणीक वर्स आता 1 एप्रिल सावन सुरू जातले। शिक्षण संचालनालयान बेरेस्तारा हे विशींचे परिपत्रक जारी केले। या नदी शिक्षणीक वर्स जून महिन्यात सुरू जाताले, मात 2025-26 शिक्षणीक वर्स जुना बदला एप्रिल महिन्याच्यान सुरू जातले। वर्ष पद्धती प्रमाण जून महिन्यात सुरू जावपी नवे शिक्षणीक वर्स आता एप्रिल महिन्यात सुरू जातले। बेरेस्तारा शिक्षण संचालनालयान हे विशींचे परिपत्रक जारी केले। इयत्ता 6वी ते 10वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यां खातीर 1 एप्रिल सावन शाळा सुरू करपाचो निर्णय सरकारान घेतला। एप्रिलांत सकाळच्या 11:30 मेरेनूच वर्ग आसतले, जाल्यार 4 जूनाच्यान सदचे वेळा प्रमाण वर्ग सुरू जातले। तशेंच विद्यार्थ्यांक 1 मे ते 3 जून मेरेन गिमाळ्याची सुटी आसतली। दुसरे वटेन अपार आयडी विद्यार्थ्यांक सक्तीचे केला। फुकट पुस्तकां, मिड डे मील तशेंच हेर सरकारी येवजण्यांचो लाभ घेवपाक अपार आयडी सक्तीचे आसा। हे संबंधी आनीक एक परिपत्रक शिक्षण संचालनालयान जारी केला। मडगांव वाठारांत कितलेशेच धोक्याच्यो इमारती आसात। हे इमारतींची सामकी अवतिकाय जाल्या। रस्त्या कुशीक आशिल्ल्यो इमारती धोक्याच्यो आसून रस्त्या वेल्यान यो वच करतल्यांक ताचो धोको निर्माण जाला। तेन्ना पालिकेन ह्या धोकादायक इमारतींचेर लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। मडगांव वाठारांत सुमार 20 धोकादायक आनी अवतिकाय जाल्ल्यो इमारती आसात। ह्या इमारतींच्या तज्ञांक पालिकेन नोटीस जारी करून त्यो खाली तरी करच्यो नाजाल्यार दुरुस्त करच्यो म्हूण आदेश दिले, मात अजून मेरेन संबंधितांनी कांयच कारवाय करूंक ना। ताका लागून आतां ह्यो इमारती आनीकूय धोकाच्यो जावन रावल्या। रस्त्या कुशीक आशिल्ल्यान केन्ना ह्यो इमारती कोसळपाक शकता, तेन्ना पालिकेन हे समस्येचेर लक्ष घालचें अशें थळाव्यांनी मागलां। टाटा टेक्नॉलॉजी लिमिटेडान गोयच्या 5 ITI सेंटर ऑफ एक्सलन्स सुरू करपाचें थारायलां। ते खातीर टाटा टेक्नॉलॉजीन ह्या 5 ITIत 165 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करपाचो निर्णय घेतला। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान ह्या सेंटर ऑफ एक्सलन्स प्रकल्पाचो बेरेस्तारा बुनयादी फातर घालो। दिवचले, वास्को, काकोड्या, म्हापशें आनी फार्मागुडू ह्या 5 ITIत सेंटर ऑफ एक्सलन्स सुरू करपाचें आसा। टाटा टेक्नॉलॉजी लिमिटेड कंपनीचे मजतीन ही सेंटर ऑफ एक्सलन्स सुरू करपाची आसात। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान बेरेस्तारा ह्या प्रकल्पाचो बुनयादी फातर घालो। ITI शिक्षणाक विद्यार्थ्यांनी कमी दर्जो दिवचो न्ही हे खातीरूच सरकारान ही सेंटर ऑफ एक्सलन्स सुरू करपाचो निर्णय घेतला। गोंयांतल्यो सगळ्यो ITI ISO प्रमाणीत करपी गोंय हे पयले राज्य जावन आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान ह्या वेळार सांगले। कोलवा हे फामाद पर्यटन क्षेत्र आसा, मात कोलवा वाठारांतली क्रीक पुराय दूषित जाल्ल्यान कोलवा येवपी पर्यटकांच्या मुखार वेगळेच चित्र तयार जाल्ले दिश्टी पडटा। संबंधीत खात्यान ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केलां। तशेंच हॉटेल, रेस्टॉरंटांनी बेकायदेशीर रितीन घाणयाऱ्या उदकाची जोडणी कोलवा क्रिकांत सोडला, मात प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ कांयच कारवाय करिना असो आरोप समाज वावुरपी सिमोन रॉड्रिगीज हांणी केलो। तशेंच कोलवा दर्यादेगेर हेडपी गोरवां आनी भटक्या सुण्यांक लागून पर्यटकांक त्रास सोंसचे पडटात, देखून सरकारान कारवाय करची अशी मागणी रॉड्रिगीज हांणी केली।
देशा खातीर दिल्ल्या सर्वोच्च बलिदानाचो उगडास म्हूण आयज देशभर हुतात्मा दीस पळयतात. पणजेच्या आझाद मैदानाचेर हुतात्मा दीस पाळ्ळो. हे निमतान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तशेंच राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हाणें आझाद मैदानावेल्या हुतात्म्या स्मारकाचेर फुलां घालून हुतात्म्यांक आर्गां ओंपली. ह्या वेळार वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. कळंगूट बागा वाठारांतल्या टिटोस लेनी लागसार आशिल्ले बेकायदेशीर बांदकाम बुधवारा मातये भरवण केले. CRZ कायद्याचें उल्लंघन केल्ल्यान हे बांदकाम मातये भरवण केला अशें कळटा. हे विशीं थळाव्यांनी संबंदीत खात्या कडेन कागाळ केल्ली. हाची दखल घेवन संबंदीत अधिकाऱ्यांनी कळंगूट पुलिशेच्या मजतीन हे बांदकाम मातये भरवण केले. ह्या वेळार CRZ अधिकारी, मामलेदार तशेंच हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. साळगावच्या सिल्वर रॉक विलान 3 वर्साच्या व्योम जयेश राऊत या मुंबईच्या भुरग्याक स्विमींग पुलान बुडून मरण आयले. ही घडणूक दनपारच्या 3-4 वरां मदीं घडली. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून घडणुकीचो पंचनामो केलो. बुधवारा साळगाव वाठारांतल्या सिल्वर रॉक विलानच्या स्विमींग पुलान बुडून 3 वर्साच्या व्योम जयेश राऊत या मुंबईच्या भुरग्याक मरण आयले. राऊत हे मुंबय सावन गोंयांत भोंवणे खातीर आयिल्लो. राऊत आनी फॅमिली साळगावच्या सिल्वर रॉक विलांत रावताली. बुधवारा सांजे परतून मुंबय वचपाची आशिल्ले. देखून राऊत हे विलाच्या दारार उबे रावन पर्यटक टॅक्सी चालका कडेन फोनार उलयताले. व्योमाचो हात ताच्या हातांत आशिल्लो. मदींच ताणें हात सोडलो आनी नाच्च जालो. 4-5 मिनटां फोनार उलोवन जातकीच राऊत हांच्या लक्षांत आयलें की व्योम ताचे कुशीक ना. देखून ताचो सोद घेतालो तेन्ना तो विलांत आशिल्ल्या स्विमींग पुलांत पडिल्लो दिश्टी पडलो. उपरांत ताका भायर काडून लागसारच्या हॉस्पिटलांत दाखल केलो तेन्ना ताका मरण आयिल्ल्याचें दोतोरांनी कळीत केलें. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून घडणुकेचो पंचनामो केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. बुधवारा राती वेर्णा ट्रक आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत दुचाकी चालकाक जाग्यारूच मरण आयलें. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ट्रकान दुचाकीक नेटान धपको दीत दुचाकी चालकाक रस्त्यार ओडीत व्हेलो. उपरांत जखमी अवस्थेंत ताका GMCन व्हेलो तेन्ना उपचारा वेळार ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटा. ट्रक चालकाक पुलिसांनी ताब्यांत घेतलो. फुडलो तपास सुरू आसा. सतरा वर्सां पिरायेचे चलयेचें अपहरण करून तिचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्याच्या आरोपा खाला दिवचल पुलिशेन तामिळनाडूच्या तरणाट्याक अटक केल्या. अपहरणाची ही घडणूक फाटल्या वर्सा मे म्हयन्यांत घडिल्ली. तेन्नाच्यान दुबावीत तरणाटो फरार आशिल्लो.
दुरुस्तीच्या कामा खातीर मांडवी न्हंयवयलो पोरणो पूल 8 ते 23 फेब्रुवारी मेरेन सगळ्या वाहनां खातीर बंद आसतलो. सगळीं वाहनां नव्या मांडवी पुला वयल्यान घुंवडायतले असो भौशीक बांदकाम खात्या वतीन अधिसुचोवणी जारी जाल्या. दक्षिण सुदानच्या युनिटी राज्यात बुधवारा विमान कोसळून 20 जाणांक मरण आयले. सीएनएच्या रिपोर्टा प्रमाण हे एक ल्हान विमान आशिल्ले, जातून 2 पायलटां सयत 21 लोक आशिल्ले. ते चीनी तेल कंपनी ग्रेटर पायोनियर ऑपरेटिंग कंपनीन भाड्यान घेतिल्ले. युनिटीचे म्हायती मंत्री गेटवेज बिपल हांणी सांगले, थळावे वेळे प्रमाण सकाळी 10:30 वरांचेर हो अपघात जालो. मरण आयिल्ल्या मदीं 2 चीनी आनी 1 भारतीय नागरिकाचो आस्पाव आसा. हे विमान दक्षिणी सुदानांतल्या तेल क्षेत्रांतल्यान उड्डाण करताले. विमानान तेल कंपनी कडेन संबंदीत कर्मचारी आशिल्ले. ही घडणूक नेमकी कित्याक लागून घडली हें स्पश्ट जावंक ना. सध्या चवकशी चालू आसा. दक्षिण सुदानाक 2011 वर्सा सुदाना पासून स्वातंत्र्य मेळ्ळें. तेन्ना सावन जायते विमान अपघात जाल्यात. सप्टेंबर 2018 वर्सा राजधानी जुबाच्यान रिओल्वा वचपी चार्टर्ड विमान कोसळिल्लें. हातूंत 19 जाणांक मरण आयिल्लें. 2015 रशियन बनावटीचें एक माल भरपी विमान राजधानी जुबाच्यान उड्डाण घेतना पडिल्लें. 36 जाणांक मरण आयिल्लें. पुणे उपरांत कोल्हापुरांत 2 दुयेंती मेळ्ळ्या उपरांत आतां सांगलीकूय जीबीएस हो व्हायरस पावला. सांगली शारांत 1 जाल्यार गांवगिऱ्या वाठारांत 5 अशे 6 गुयेलन बेरी सिंड्रोमचे दुयेंती सांपडल्यात. ह्या सगळ्यांचेर उपचार सुरू आसात. हाका लागून भलायकी यंत्रणा सतर्क जाल्यात. सांगली शारांत दुयेंती सांपडिल्ल्या चिंतामणी नगरांत बुधवारा निमाणे 600 घरांचे महापालिकेच्या भलायकी विभागान सर्वेक्षण करून रोखडीच तपासणी केली. जिल्ह्यात बुधवारा निमाणे जीबीएसचे 6 दुबावी दुयेंती सांपडले. चिंतामणी नगरांत एका दुयेंतीक जीबीएस दुयेंसांची लक्षणां दिसून आयली. ताचेर खाजगी हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. जिल्ह्यात 6 दुबावी दुयेंती सांपडिल्ल्याची म्हायती जिल्हो शल्य चिकित्सक डॉ. विक्रम सिंग कदम हांणी दिली. सांगली सांपडिल्लो दुयेंती अजमेर, आग्रा आनी हेर सुवातांचेर वचून आयिल्ल्यान ह्या दुयेंसाची लागण जाल्ल्याची शक्यताय भलायकी खात्यान उक्तायल्या. प्रयागराज महाकुंभांतल्या संगम तटाचेर जाल्ले खेटाखेटीन मरप्यांचो आंकडो 30 पावला. 60 जाण जखमी जाल्यात. राज्य सरकारा वतीन तशेंच जाहीर केलां. मरप्यां मदीं 19 जाण उत्तर प्रदेशांतले आसात. प्रयागराजांतल्या महाकुंभाच्या दुसऱ्या अमृत स्नान उत्सवाच्या मौनी अमावस्या दिसा संगमाचेर जबरदस्त खेटाखेट जाली. ह्या खेटाखेटीन शेकड्यांनी भक्त जखमी जाले जाल्यार कांय जाणांक मरण आयिल्लें. ह्या कारणाक लागून रोखडेंच अमृत स्नान रद्दूय केल्लें. नवे शिक्षणीक वर्स 2026-27 पासून 2 वर्सांचो एम.एड मास्टर ऑफ एज्युकेशन अभ्यासक्रम आता 1 वर्साचो जातलो. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिशदेन हो निर्णय घेतला. NCTA निर्णया उपरांत बीएड लेगीत 1 वर्स जातले अशें जाहीर जालें. हो निर्णय राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 खाला घेतला. 10 वर्सां उपरांत बीएड अभ्यासक्रमांत बदल जाला. बीएड अभ्यासक्रम 2014 मेरेन 1 वर्साचो आशिल्लो, पूण आतां तो परतून सुरू जातलो. जाल्यार 2 वर्सांचो एम.एड अभ्यासक्रम 2026 वर्सा सावन 1 वर्साचो जातलो. हो अभ्यासक्रम 2026-27 वर्सा सावन सुरू जातलो. प्रवेश प्रक्रिया अजून थारावंक ना. सध्या 4 वर्सांच्या एकत्रीत शिक्षण अभ्यासक्रमा खातीर प्रवेश परीक्षे वरवीं जाता. ही परीक्षा नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी वरवीं घेतात. पदव्युत्तर पदवी आनी 4 वर्सांचे एकत्रीत शिक्षण आशिल्ल्या उमेदवारांक 1 वर्साच्या बीएड अभ्यासक्रमांत प्रवेश घेवंक मेळटा. तशेंच NCTAन 1 वर्साच्या बीएड अभ्यासक्रमाचो आराखडो तयार करपा खातीर समिती तयार केला.
बादे आजगांवां रॉटव्हिलर सुण्याच्या हल्ल्यात विनील साळगांवकर हो तरणाटो जखमी जालो। ह्या प्रकरणात ताच्या भावान सुण्याच्या दनया आड पुलिशेन कागाळ केल्या। सुण्याक ताब्यात दवरपा खातीर दनयान कसलेच उपाय करूंक नाशिल्ल्याचो आरोप कागाळीन केला। हे विशीं अजून गुन्यांव नोंद जावंक ना। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण काल बुधवारा 29 जानेवारीक रातच्या 6:10 वरांचेर ही घडणूक घडली। एका घरांतलो सुणो विनीलाक चाबलो। हाचे उपरांत रोखडोच विनीलाक शिवोलेंतल्या भलायकी केंद्रांत व्हरून ताचेर उपचार केलो। मजगतीं सुण्यान हाचे आदीं विनीलाचे भयणीचेरूय हल्लो केल्लो। त्या वेळार शेजारपणाक लागून सुण्याच्या दनयाचेर कागाळ करूंक नासली, पूण कालचे घडणुके उपरांत कागाळ करचीच पडली अशें विनीलाच्या भावान सांगलें। पणजे दर्यादेग पुलिसांनी गुपीत म्हायतीच्या आदारार 29 जानेवारीक रातच्या वेळार धडक मोहीम चालीक लावन मांडवी न्हंयेंतली रेंव उस्पिताले ते सुवातेर कारवाय केली। हातूंत रेंव उस्पुपा खातीर वापरिल्ली एक बोट, 5 क्युबिक मीटर रेंव मेळून 10 लाख रुपयांचे मुद्देमाल जप्त केलो। समीर मोंडल 30 अस्तन बंगाल हाका अटक केल्या। पणजे दर्यादेग पुलीस निरीक्षक अजित उमरिये हांच्या नेतृत्वाखाला पुलीस पंगडान ही कारवाय केली। मडगांव नावेली जंक्शनाचेर जावपी येरादारी कोंडीक लागून थळाव्या लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा। सकाळी आनी सांजवेळार जावपी येरादारी कोंडीच्या समस्येचो कायमचो सुटावो करात अशी मागणी थळाव्यांनी संबंधीत खात्याक केल्या। तशेंच ह्या समस्येचो सुटावो जावचो म्हूण येरादारी वेस्टर्न बायपासाचेर वळोवची अशी मागणी समाज वावुरपी अविनाश तवारीस हांणी केल्या। मडगांव वाठारांतल्या नावेली जंक्शनाचेर जावपी येरादारी कोंडीक लागून थळाव्या लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटात। सकाळी आनी सांजवेळार ह्या जंक्शनाचेर येरादारी कोंडी जाता। ह्या समस्येचो कायमचो सुटावो करात अशी मागणी थळाव्यांनी संबंधीत अधिकाऱ्यांक केला। साश्ट तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान 10,000 परस चड भुरगीं नावेली वाठारांत शाळेंत आनी महाविद्यालयांत येतात। मात येरादारीच्या समस्येक लागून ह्या विद्यार्थ्यांक कितेंय जालें जाल्यार कोण जबाबदार असो प्रश्न ॲडव्होकेट प्रतिमा कुतिनोन उपरासला। येरादारी समस्येचो सुटावो जावचो म्हण येरादारी वेस्टर्न बायपासाचेर वळोवची आरटीओ तशेंच जिल्लोधिकाऱ्यान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी समाज वावुरपी अविनाश तवारीस हांणी केल्या। वेतोड्या जंक्शनाचेर वाडपी अपघात आनी गुन्यांवकारी घडणुकांक लागून थळाव्या सरपंचान हुस्को उक्तायलो। जंक्शनाचेर इलेक्ट्रीक सिग्नल बसोवचे अशी मागणी केली। सध्या पंचायतीन 6 CCTV कॅमेराज बसयल्यात, मात तातूंतले फकत 2च कार्यरत आसा अशें बेतोडचो सरपंच मधू खांडेपारकर हांणी सांगलें। वर्सभरात 2 बिबटे धरिल्ल्या दिवचलच्या धबधबो वाठारांत आनीक एक बिबटो भोंवता। देखून वाठारांतले लोक भयभीत जाल्यात। फाटल्या 2 दिसांच्या दहशत घातिल्ल्या ह्या बिबट्याक धरपाक राना खात्यान परत धबधबो वाठारांत पांजरो लायला।
अरमाला भोंवपा खातीर आयिल्ल्या वेंगुर्लेच्या तरणाट्यांक केल्ल्या मारबोडे प्रकरणात पेडणे पुलिशेन एकल्याक ताब्यात घेतलो जाल्यार 8 जाणांची चौकशी सुरू आसा। ही मारपेटाची घडणूक बुधवारा घडिल्ली। ह्या मारपेटांत 4 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्या। तांकां उपचारा खातीर जीएमसीन भरती केल्यात। हे पर्यटक बॉम्बपालये वाठारांत भौशीक सुवातेर बसून सोरो पियेताले खंय। भौशीक सुवातेर बसून सोरो पियेतात म्हूण थळाव्यांनी तांकां जाप विचारलो। ते उपरांत तांचे मदीं वादावादी जावन मारामारी जाली। मोले चेकपोस्टाचेर आशिल्ल्या सुलभ शौचालयाची अवतिकाय जाल्ल्यान प्रवाशांची सामकीच गैरसोय जाता। देखून संबंधीत प्राधिकरणान हाची दखल घेवन बेगोबेग देखरेख करची आनी सोय सुविधा उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी जावपाक लागल्या। आता सरकारी नोकऱ्यां खातीर अर्ज करपी गोंयकारांक खोशयेची खबर। गोंय नोकर भरती आयोगान सरकारी नोकर भरती प्रक्रियेच्या परीक्षे खातीर कोंकणी सक्तीची करपाचो निर्णय घेतला। ह्या निर्णयाक लागून गोंयकारांक सरकारी नोकऱ्यांत प्राधान्य मेळटलें। सरकारी नोकर भरती प्रक्रियेन कोंकणी सक्तीची करपाचो निर्णय नोकर भरती आयोगान घेतलो। आयोगाच्या ह्या निर्णयाक लागून सरकारी नोकऱ्यांनी गोंयकारांक प्राधान्य मेळटलें। म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार कोंकणी गुणांची स्वतंत्र मोजणी जातली। हाचो लाभ गोंयच्या उमेदवारांक जातलो। हालींच जाल्ल्या कनिश्ठ लिपीक पदा खातीर सुमार 22,000 उमेदवारांनी अर्ज केल्ले, जातूंत परीक्षा सोंपल्या उपरांत रोखडोच निकालूय जाहीर केल्लो। कुडचड्या काकोडा नगरपालिका वाठारांतलो मारुती गडार वचपी रस्तो सामकोच धोकादायक जाला। ह्या रस्त्याचें नियोजन सारकें ना, तशेंच देंवती आशिल्ल्यान ह्या वाठारांत जायते अपघात जाल्यात। अशाच एका स्वयं अपघातांत फाटल्या शेनवारा दर्श प्रभुदेसाय ह्या 14 वर्साच्या भुरग्याक मरण आयिल्लें। मारुती गडार आशिल्ल्या देवळांत वचून सायकली वेल्यान दर्श आनी ताचो इश्ट घरा येतालो तेन्ना देंवतेर सायकलीचो ब्रेक फेल जालो। ताची सायकल झाडाक आपटून ते दोगूय रस्त्यार पडले। ह्या अपघातांत दर्शाक गंभीर दुखापत जाल्ली, उपरांत ताका मरण आयलें। जाल्यार दुसऱ्याक मुको माल लागिल्लो। तेन्ना फुडाराक अशे तरेचे अपघात जावचे न्हू म्हूण संबंदीत खात्यान ह्या रस्त्याचेर उपाय काडचो अशी मागणी कुडचडे काकोडा नगरपालिकेचो नगरसेवक बालकृष्ण होणारकारान केल्या। न्यू इंडिया लिटरसी ह्या उपक्रमा वरवीं केंद्र सरकारान अशिक्षीत लोकांक शिक्षीत करपाची मोहीम हातीन घेतल्या। कमी शिक्षण घेतिल्ल्या व्यक्तींक ह्या उपक्रमा वरवीं शिक्षण दितात। ह्या उपक्रमाचो आतां मेरेन गोंयांत 1345 लोकांनी लाभ घेतलो। केंद्र सरकारान न्यू इंडिया लिटरसी हो उपक्रम रावन सुमार 1345 लोकांक शिक्षण दिलें। ह्या उपक्रमा वरवीं सीईआरटीन वेगवेगळ्यो सरकारी संस्था, शाळा आनी विद्यालयां कडल्यान अशिक्षीत व्यक्तींची म्हायती एकठांय केली। हे म्हायती प्रमाण 4353 जाण अशिक्षीत आशिल्ल्याचे तांकां दिसून आयले। उपरांत न्यू इंडिया लिटरसी उपक्रमा खाला परत शिकपा खातीर सुमार 1818 जाणांनी नोंदणी केली। नोंदणी केल्ल्या 1818 जाणांक शिक्षण दिलें, तातूंतले 1345 जाण ह्या अभ्यासक्रमांत पास जाले। जाल्यार 463 जाणांचो निकाल अजून येवपाचो आसा अशी माहिती नोडल अधिकारी आशिष ठाकूर हांणी दिली।